फोंड्या जी सुडा अंतर्गत जावपी एका व्हडल्या प्रकल्पाक फोंडेच्या पालिकेन मान्यताय दिल्या। मंगळारा पालिकेच्या जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतलो। 3 टप्प्यांत हो प्रकल्प जातलो आनी ताका 5 कोटी रुपया खर्च येतलो। तशेंच ह्या प्रकल्पान फूड कोर्ट, गार्डन, हॉल, पार्किंग जातले अशी माहिती फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी सांगले। सेंट्रल गव्हर्मेंट ते आमकां मेळटा ते फायदो कित्याक घेवचो। सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता डेव्हलपमेंटा, गार्डन डेव्हलपमेंटा, हे भुरग्यां खातीर, जाणटे खातीर, सगळ्यां खातीर आनी एक ड्युटी। आनी हो फर्स्ट फेज एक 4-5 कोटी आसतले। नंतर दुसरो तिसरो हे आसा फेज। ते सगळें हें बरें जातलें आनी फोंडे ड्युटी जातले कित्याक आमकां जाय फोंड्याक आनी कांयच ना फोंड्याक म्हणजे हेका लागून सगळें जातलें। तशेंच आमचे आतां मार्केटूय आसा फुडें ते मार्केटूय बरें करपाक पळयता। मार्केटाचें आमी बरें जावचें, नवी मार्केटूय बांदपाक पळयता। म्हणजे हे सगळे तरेचे इल्ले डेव्हलप जाता फोंड्याक ते जावचें अशें ताका लागून आमी प्रयत्न आसा। आमचे कौन्सिलाचे अध्यक्ष आनी ते वांगडी सगळे कौन्सिलर तेंचेय बी हें आसा, एफर्ट्स आसा। आनी आयज तेणी हें रेजोल्युशन घेवन आयज रेफरन्स दिले। आज स्पेशल मिटींग आपयलेली आमकां जी सोडा मार्फत जो प्रोजेक्ट आज आमकां सुंदर अशें गार्डन हांगा फोंडे सिटीन एक बरें जो फर्स्ट आसा 4.56 crores पयली फेज ऑलमोस्ट 5 crores ऑलमोस्ट 5 crores हे जे आमी आज जी मिटींगे आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। आमी रोखडेच तांकां हे रेजोल्युशन आयच्या आयज आमी जी सोडा पावयतले जेणे करून आज जो येदे व्हडलें गार्डन आमकां आज पळोवपाक मेळटा। तितून ज्यो भुरग्यांक गार्डन आसतलें भितर वॉकिंग ट्रॅक आसा जावं आमचे फूड कोर्ट आसतलो असो विविध स्पोर्ट्स जे बॅडमिंटन आसूं मागीर व्हॉलीबॉल कोर्ट आसूं सगळे विविध वेगळे वेगळे हितून स्पोर्ट्साचे हें आसतलें आनी ते जाता तितले ते बेगीन सुरू करपाक पळयता। आमकां आयज आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री प्रवीण नायक सर हांचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा कित्याक हें आतांचें काम हें फाटल्या वेळार तरी सुरू केल्ली आयज ते सुरू केलें म्हणून आयज हे पयशे आमकां जवळ जवळ 5 कोटी सुमारे सँक्शन पयलो फेज हे 5 कोटी आमकां हे मास्टर प्लॅना खातीर मेळिल्ले आसा। ते सेकेंड थर्डूय आनी फुडलेय पयशे मेळटले अशें करून आमी जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट आमी फोंडा म्युन्सिपालिटीन आसा जे जाग्यार आयज फोंडा म्युन्सिपालिटीन एक मिटींग दवरिल्ली आनी तितून प्रेजेंटेशन आशिल्लें की हांगा जो म्युन्सिपालिटीचो जो जागो आसा त्या जाग्यार हांगा मोठो एक प्रकल्प येता। त्या प्रकल्पा अंडर जवळ जवळ 3 फेसीचो प्रकल्प येता। एक फेसीक जवळ जवळ 5 कोटीचो एक्सपेंडिचर जाता जी सुडा अंतर्गत ते जावपाचें आसा। तितून फूड कोर्ट येता, मागीर एंटरटेनमेंट येता, हॉल येता, गार्डन येतलें आनी मागीर तुका जायते अशे प्रोजेक्ट आसा जे फोंडा वासियां खातीर तेजी गरज आसा। ते प्रकल्प सगळे हांगा येवपाचे आसा। पार्किंग वेवस्था सुद्दां हांगा बरी जातली अशें करून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। जे सुडा अंतर्गत हो जो प्रकल्प जातलो तो आयज ताका रिजोल्युशन घेवपा खातीर हांगा मिटींग घाल्ल्यान तें रिजोल्युशन तांकां म्युन्सिपालिटीन दिल्लें आसा आनी कामाक बेगीन सुरवात जातली अशी तेंच्यांनी सांगलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर।